Sorvesporacha Manhang, page 14, A28. Sorvesporacha Manhang, Nove Gitrotsun Gaya, Amche Katir Otsoria, Tane Korun Dakoilia, Sorvesporacha Manhang, Sonto Sanegit Kaita, Sorvesporacha Manhang, Sonto Sanegit Kaita. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हजे भयणीन भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी आमचो भाव जॉर्ज त्रिनिदाद आनी ताचे पत्नी बरोबर 32 वर्सां काजाराची समरमता देवा कारगां दिवया, कित्याक हें जेणें ताका फावो केलें आनी इतलीं वर्सां ती बरोबर जियेली. दुसरें म्हणजे जुजे दे कॉस्ताक हे मीस भेटयलेलें आसा, तर ताच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची. आनी कालूच डॅनियल नोगार मरण पावलो सट करून, ताचे पासत आमी हे मीस भेटयता. तर ही सगळीं आमची दर्या मनांत आनी तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. आनी पयले सुवातेर आमी सगळीं बरीं मनशां सट करून वायट चिंतता, उलयता आनी कोत्ता, आनी हे मागीर सोयेंत आमी पडटा. तातूंतली खूब पाटी आमकां भायर सरोंक जायना आमचे वस्तुंगी, पूण देव आमकां मदत करता, कित्याक देव आमचे भितर जियेता आनी भितरल्यानसान तो मदत करता. ही ताची भितरली मदत घेवच्याक आमची पातकां आमी कबूल करया आनी म्हणया, सायबा म्हज्या लागीं जायना हें, पूण तुज्यान म्हजें सगळें करूंक जाता, म्हाका तातूंतलो सुटका दिवंक जाता आनी बरें म्हजें जिवीत करूंक जाता. तर ह्या वेळार हो आमकां सोयेग ताचे कडेन भोगसणें मागच्याक आनी एकामेका कडेन सगळ्या जाणां दोळे धांपया, हात जोडून काळजांत थावन आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. कोणाले बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या पोरसांक तुजो साशणीक पोरजोळ तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सोडवणदाराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची ओळख वाडोवन चडोवन सासणाच्या वैभवाक आमी आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागयोंत जिवांची पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग कोत्ता अशें कोण म्हणत, पूण आपल्या भावाचो द्वेश करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो.
आपणाक दिसती पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसती पडना त्या देवाचो तो मोग कोत्तलो कसो? खरें आमी ताची कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग कोत्ता ताणें आपल्या भावाचोय मोग कोचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण एक खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिलो ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हे आमचो भावार्थ. देवाचे उतोरे. देवाचे वडपकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. ताचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. थांबो नासतना ताचे खातीर मागणी चडटली. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सदेव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पडगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्र आत्म्यान भरोन गालिलियाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी पोरमोणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें.
सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेन म्हाका अभिषेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुरड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणेन म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचे लायलोले आसले. तेन्ना ताणेन ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये Wakani tuka Krista. ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळोच आपल्या बापायच्या जिवितान बुडून आसलेलो आनी हें तो सदांच धोत्तालो. कित्याक तो कितेंय जालें की ना, काल आमी पळयलां वावर केलो की ना, तो सांगेचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सादतालो आनी रातभर ताचे बरोबर वेळ सारल्या उपरांत सकाळीं ताकाच कोठून उठून दीसभर मागीर आपल्या बापाय सवें तो जियेतालो आनी सगळी वस्तू ताका एकवटून कोत्तालो. ह्या कारणाक लागून तो आमी आयकलां तो पवित्र आत्म्यान भरोन हें सगळें कोत्तालो. पवित्र आत्म्यान भरोन म्हणजे कितें? जेन्ना तो आपल्या बापायक हाजीर जातालो तेन्ना हो संबंद मोगान बरोवन येतालो आनी हो मोग जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो ताचे उद्देशी मागीर सगळें काम करतालो. कोणाक पासत तो आयिल्लो आसा? सगळ्या देवाच्या भुरग्यां पासत. आनी सगळीं देवाचीं भुरगीं बरे भाशेन जियोंक जाय. पूण जेन्ना तीं जियेनात, तीं पातकान आसात, पातकान ताका आपल्या कडेन ताब्यांत करून दवरलेली आसा, तांकां सुटका दिवंक आयला तो. केन्नाय दिसना, सगळें स्पश्ट आसा पूण तरी पूण दिसना. तांकां विस्त दिवपाक. कसली? स्वताची. जीं गरीब आसा वेगवेगळ्या कारणाक लागून तांकां घोटाय दिवंक, तांकां बरेपण फाव करूंक. आनी कितें आतां तें 50 वर्सांनी थिंचर अशी एक पद्दत आसलेली. सगळें तर सारकें ना, 50 वर्सांनी परतून सगळें थऱ्यार हाडून जेवपाक. आतां हेंच आमकां कशें घडटा जाणें, जेन्ना आमी कुमसाराक वता तेन्ना आमची सगळीं पातकां आमी कबूल करता आनी सांगता. आनी कितें करता जाणें आमी? तींच आदल्यो आठवणी आहा त्यो परतून सांगता. एक पातक आमी केन्ना केल्लें तें बक्षिलें देवान, पूण ताची आठवण वचोंक ना आजून. ह्या कारणाक लागून हांव तुमकां कितें म्हणटा, ह्यो आठवणी उपरासल्यो की ना, जेजूच्या नांवान त्यो भायर काडच्यो. कित्याक हें पळय आमच्या मनांत आसा, ताका पेकोवणी जाय. मनांतली पेकोवणी घडोवन येवच्याक पातक बक्षिल्लें आसा, पूण हें पळय मनांत आसा तें विरून वचपाक आमी बोगोर तें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. आनी तो मागीर तें आमकां पेकोवणी दिता आनी मागीर आमी तें पळयता तातूंतल्यान म्हाका कितलें देवान बरेपण दाखयल्लें आसा. हांव पातकान आसलोली पूण देवान म्हाका सोडूंक ना. ही जाणीव आमचे मदीं जाता आनी अदीक आमचो मोग देवाचेर वाडटा. हेंच आमकां जुवांवान सांगलां. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, देवान आमचो मोग केला आनी तो करीत आसा. नाजाल्यार आमचेर कितलें ओदृश वायट करून आमकां खलास करून उडयतलें आहलें.
पूण तो आमकां सांबाळटा हें आमकां दिसोंक लागता. आनी त्याच मोगान आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. म्हणजे कितें, देव म्हजें सवें तेच भाशेन म्हजे भोंवतणी आसा पळय तांचो तो परामोस करता, तांचो तो मोग करता. आनी हांव देवाचो मोग करता म्हणत तर आनी तांचो करिना आमी फोटकेरी अशें जोआन सांगलां. फोटकेरी म्हणजे कितें, आमी गिन्यानांत ना, वयल्या वयर जियेता, तरंगता, तशें नाका. आमचें जिवीत खरें सारकें थिरायलेलें जाय. कोणाचेर थिरायलेलें जाय? जेजूचेर. आनी आमी थिरावंकूच येता हांगसर. पूण थोड्यो वस्तू मनांत धरात. पयले सुवातेर देव आमचे बरोबर सगळो गत आसा. आमी केन्नाच एकसुरी ना तें ठामपणी आमी मानून घेवया. आनी देव आमकां राखता, सांबाळटा, सगळें करता तें दुसरें जालें. पूण हें कशें कळटलें आमकां, आमी तर ताका एकवटोन रावत हें सगळें आमकां दिसोंक लागतलें. तेन्नाच की आमी ताका म्हणटलें, हांव सायबा तूंच म्हजें सवें कोर कितें करूंक जाय पळय तें, आनी तो बरें पळय तें आमचें सवें करतलो. हे भाशेन आमी उक्तीं रावलीं की ना. तेदोसूच तुमकां हांवें सांगलेलें, एक आमी तर आणी घेत आमच्यान तितलेंच उदक भरूंक जाता. पूण आमी तर उदार मनांत काळजांत वचत आमचे भितर आख्खें समुद्र भरोंक जाता. पूण तें कशें, हो गूट देवूच जाणा. देवाक एकवटन रावलीं की ना, देवूच हो सागर, आनी देवा बरोबर रावलीं म्हणटत आमी ताचें सगळें अणभवतलें. हांव ते भाशेन आमकां सांगलेलें आसा तें आमकां समजतलें. पूण समजोवच्याक सदांच विसरो नाकात. जेजू भाशेन आमी 5 मिनट न्हिदचे आदीं ताका एकवटन रावया, उठ्ठाना ताका एकवटन उठया. हें केन्नाच विसरो नाकात. हे भाशेन आमी जियेत तर जेजूक आमी जो आमचें सवें आसा ताका ही संदी दिता बापायशी ताणें मागणें करच्याक. आमचे उद्देशीं तो बापाय सवें आयज ह्या काळार मागणें करता. तो आमचें सवें जिवंत आसा. तर ताका लागून ताका दिलो की ना, तो आमकां मागीर भितरल्यान थाऱ्यार हाडटलो. आनी सकाळीं ताची सवें उठली की ना, तो आपल्या बापाय सवें मागणें आमचे उद्देशीं करतलो. पूण आमी ताका एकवटन रावतल्या आनी हें देणें तो आमकां फाव करतलो. जेजूक एकवटन रावलीं, तो बापायक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटन आसा, हें देणें आमकां मेळटलें. ह्या मोगान आमी अदीक वाडटल्या आनी ह्या मोगान आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागतल्या. हें स्पश्ट समजलें म्हणटच आतां आमी अशें हात मुठयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतनां, भावना, आतांची आदलीं आहा तितलीं सगळीं आमची पातकां जीं आमी कुमसार केल्लीं आसा तीं आमकां भोगसोलिल्लीं आसा. पूण ताच्यो आठवणी आजून आमचें सवें आसा. तें हिलींग, ती पेकोवणी आमचें सवें घडच्याक जेजूच्या नांवान ते प्रसंग, ते घडण्यो, ती मनशां सगल्यांक आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी सगल्यांक आमी आमच्या मागण्यांत दवरल्या उपरांत जेजूक तांकां एकवट, जेजूच्या एकवटान तांकां दवरल्या उपरांत आमी आतां आमच्या संवसारा पासत मागया. सोरपोदे दरांनी काकलूच देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतयां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C14, page 34, देणी आमची.
आमची बेटोंगाटा आमची खालसा तातून घालता आमची मोना तू करपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो आल्त्राराटा दाकांचो रोस समोर पिता आमचे सुख दुख सोर्बेटोयता मानून घेवन विनोद कोता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कुतो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे जातलो म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमचे देवा आमचें बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरां ओडती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी ती तुका परतून दिता तो तुवेंच आमकां दिलें तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा ताय बागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्प उदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्प कालीन सोर्प थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलय अनोद पूत तुजो आमचे विनाशी स्वयंबान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण पडजोडलें आनी ताणें आमचें स्वयं नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोर्ग दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोतरी गायता पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच वरी जेवण जातोच जेचून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची नव्यान सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोठुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नोजवणपणाचो बरवासोदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दोरुमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, हे मागणें आमीच न्हय पूण जेजू जो आमचे सगळें आसा तो आमच्या सगळ्यां भितर रावन हे मागणें म्हणटा आनी तो आमकां एकवटाय येता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरया. आमी आमच्या भावा पासत जॉर्ज, मागीर ते दोग जाण मेलेले आसा, अंतरलेले आसात, तांचे पासत जुझे द कॉस्ता आनी डॅनियल नोगार, हांकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशण ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. एकाच सुंडयान D10 पेज 52. तुमी जी पाटल्यान आसात ती मातशी फुडें यात. कोमयां दिवपाक आमकां सारकी फाटीं येवचें पडटा. मातशी फुडें यात. कोमयां घेवंक जाय जाल्यार मातशी फुडें यात. Spievon soglang amka Shizuanta apleroko Yeka
जीवन आमकां भोगता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकाच सुंठ्यान आमकां वांटो दोरीकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी जाले एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगल्यांक विंगून एकाच सुंठ्यान आमकां वांटो दोरीकूच कोण आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी जाले जेजून आमी व्हरोन आयल्यान म्हणटो दोळे बंद करया आनी भितरल्यान ताका एकवटोन वो वेळ साधतना ताचें बरेंपण आमी अणभवया. घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीचे बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. मात सुगत बसात. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात पूण तुमचे सेवेंत हांगसर आनिकूय लोक आसात. गायन करतली फाबियोला आमचो फादर लिंडसे हे सगळें मिडियाचेर दाखयता आख्ख्या संवसाराक तें पळोवंक मेळटा. मिडिया आमकां तांचे इक्विपमेंट दिल्लें आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वाचपां करपाक आतां तुमी वाचपूच करिना पूण वाचप तुमी फरगोडटात देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. हांगसर ही मांडावळ करतात तांकां सगळ्या जाणांक आनी आमचे वॉलंटियर्स खूब वावुरतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी हांगसर खूब माणसुगेन लोकांक भितर हाडूंक प्रयत्न केलेले आसात. हे कोवीड स्टार्ट जाल्या उपरांत म्हणजे कोविडा उपरांत हांगसर स्टार्ट जाल्या उपरांत खूब आमी तोकोस घेतलेलो आसा. लोक म्हाका सदांच म्हणटालो फादर कितें म्हणून तुमी भितर घेतात ह्या लोकांक चेड्डे घालून येतात आनी ती हेली आनी म्हणलें वय करूंक जाय पूण तें सोंपें नासलेलें. आतां आमकां सोंपें जालां तें कित्याक थंयसर सगळ्या जाणांक आडांक जाता तुमी येवंक जायना म्हणून सांगूंक जाता. बोर्ड मारलेले आहा भायर तुमी पळयल्यात पूण आमकां दूख लागता कित्याक आमचोच लोक कांयच्या कांय न्हेसोन येतात आनी ती आमकां दाखयतात पळय तुमचो लोक कसो येता पळय तो. पूण हांव तुमकां एक विनंती करतां तुमी मिसाक येता तेन्ना मातशी माणसुगेन यात बरे भाशेन न्हेसोन यात. हें नाका जाल्लें तें करूं नाकात कित्याक तें बायलांक करूंक जाता पूण मिसाक येतना आमी देवा सरशीं येता आनी सगळीं जाणां आमी भाव भयणी एकामेकाक डिस्ट्रॅक्ट करूंक येना आमी. पळय आयची म्हणणें तूं मोद आहात पळय त्यो आसात
पूण ते मोदींनी ये नाकात हांगसर बरे भशेन यात आमकांय बऱ्याक पडटलें तांकांय हें तुमीच म्हाका म्हणटात हें इम्प्लिमेंट करूंक जाय पूण तुमचो सहकार जाय मदत जाय हांव जाणा तुमी कोत्तेल्यात म्हणून एकामेकाक तुमी सांगात आनी चड करून तुमच्या भुरग्यांक हेरांकूय ते भशेन कळीत कळात ती माणसू घेवन हांगसर येवपाक थंयसर भायर जेजुइटांनी कॅलेंडर केल्लेलें आसा सांतिनास ताच्या जिविताचेर जे घडितां आसात तातूंत थंय आसात तो तुमच्यान ते ₹100 एक कॅलेंडर घेवंक जाता म्हणून ते एक मदत जातली तुमकांय आनी तांकांय आमकांय म्हण तूं आतां उबी रावन आनी एक सांगूंक जाय आमी आतां हांगसर मिसां घेवंक लागल्या आदीं आमी मिसां म्हण तूं घेनासलेल्या कित्याक तुमकां सांगतालें थंयसरूच घालात म्हणून पूण आमी ती इंतेसांव घेताल्या आतां तुमच्यान हांगसरूच दिवंक जाता आमी हांगसरूच तुमची इंतेसांव घेवंक लागल्या तर तुमकां जाय जाल्यार हिच्या मिसान वांटो म्हणजे इंतेसांव घेवंक जाय जाल्यार तुमच्यान बरोवंक जाता तें थंयसर आमचे ऑफिस स्टाफ आहा ताका सांगचें हिंच्या दिसा मागीर आमी हांगसर सगळ्यांची इंतेसांव घेतल्या आमी फकत एकूच इंतेसांव घेता पूण दुसरी तुमची मागणी घेता पूण ती मागीर मिसांव आमी दुसऱ्यांक धाडटल्या मिसांवांक बा म्हणून ते भाशेन ते मनांत दवरात उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें God kocha kudyang portu no do cha bapan maka atmo dila povitratmo moshir tula maka povit korunata ma fi shanti sotto spriti mon chang porto